Vijay Sardesai is the leading voice of opposition in the house म्हणून ताणें काल उलयतना एक स्टेटमेंट केलें की आपल्याक फोर फ्रंटाचेर आपल्याक कित्याक रावपाचें ना कारण आय एम टायर्ड ऑफ बीइंग दॅट ओनली वॉयस म्हणून ताणें बरें सांगलें की अशें न्ही की आपल्याक राजकारणाचो आजूब आपूण हें जाला बेजार आयला किंवा आपूण कास्तीक जाल्या बट आपुणूच कित्याक आपूण काय प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी न्ही देर आर अदर प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टीज सो हो जो एक आसा जे ताणें उलयलें तुमकां हातूंत भितर तांचो निराशावाद दिसता काय इज प्लेइंग इट व्हेरी सेफ कन्सिडरींग दॅट ही हॅज अ व्हेरी लिमिटेड रोल टू प्ले एज फार एज लोकसभा इलेक्शन इज कन्सर्न सी पयले सुवातेर तुवें पयलो मुद्दो काडलो बीजेपीचो ते थिंगा गेलो वचून मेळ्ळा म्हणून सो एन इम्प्रेशन इज जनरेटेड दॅट इज इट गेटिंग टू कोझी विथ द बीजेपी नंबर वन पूण परतून ताणें हिंगा म्हणलें की दॅट यू नो काँग्रेस इज अ नॅचरल एलाय सो ते कंप्लिटली डिफरंट जाले आतां सो दॅट मिन्स दॅट ही इज लुकींग फॉरवर्ड टू द काँग्रेस आतां प्रमोदान सांगलां ते की ही इज मेड अ व्हेरी सेन्सिटीव स्टेटमेंट सेईंग दॅट आपणाक आय एम फेड अप नंबर वन बिकॉज आपुणूच सगळो बोवाळ करता आनी सेकंडली people are not responsive he said that is very important people are not responsive means लोक त्या फुडें व्हरना तो उलयता आयकता सगळे आयकता आनी हें जाता वीच इज व्हेरी करेक्ट आतां पयल्यार पयलीं तूं एक्चुअली इन द असेंब्ली ऑर इवन आउटसायड देर इज ओनली विजय सरदेसाय इज मेकिंग टेकिंग अप इश्यूज पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिव्ह हो जो स्टेटमेंट केला पळय विजय सरदेसाय हो एब्सोल्युटली करेक्ट म्हणजे आमी आतां जर्नलिस्ट वेगवेगळे प्रमोद विशय मांडटात पूण ते विशय जर लोकांक तेतून कांयच दिसना आतां पयर स्टेटमेंट केलो चीफ मिनिस्टरान 1200 नोकऱ्यो मोपा एअरपोर्टाचेर दिल्यो म्हणून सगळे लोकल पावलो ना पेडण्या पावलो कारण पेडण्या हो कोर आतां मोपा एअरपोर्ट पेडण्या येयल्या सगळे गोंयचो मेन रेव्हेन्यू तो पेडणे दिता काल आमदार सांगता पेडण्याचो चीफ मिनिस्टर चुकलो म्हणटा 1200 न्हू ते 1500 आतां 1500 जर खरेंच थंय जर दिला परमनंट जॉब आनी पेडण्याचो एकूय मनीस जर उलयना जाल्यार तो बरोबर न्हू आमी बॉब मारता ताका कांयच उपयोग ना तो म्हणटा तो कितें बॉब मारतलो तो जर बॉब मारता जाल्यार एक तरी मनीस थंय विचारपाक तयार ना बाबा तूं 1500 आंकडो खंयचो दिलो काय बॉब म्हणनाका बॉब अनपार्लिमेंटरी शब्द आमकां विधानसभेन सांगला सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांनी तो शब्द कॅन्सल करचो तेंच्यांनी आपल्या तकलेंतल्यान हांव काय हें करपाक शकना व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रमोद तो पॉलिटिकल लिडर जावं जर्नलिस्ट जावं जेन्ना आमी लोकांचो खंयचो तरी विशय मांडटा पळय तेन्ना लोकांकडल्यान कितें तरी प्रतिसाद मेळपाक जाय हांव कंप्लिटली फुल्ली एग्री ना ह्या विशयाकडे कित्याक सांगता तुका हांवें मनोहर पर्रीकराक तुवें पळयला हांवें पळयला लोक नासताले कोण हो बेश्टोच आरटीआय घालतालो हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो आनी कितें करतालो पळय तेन्ना तो कितलींशींच वर्सां ऑपोजिशन लिडर म्हणून आपलो जरयला म्हणजे आरटीआय घाल आनी कितें कर लोक सगळ्या कामाक येता अशें ना पूण केन्ना जरी कितें तरी अशें घडटा तें घडचें पडटा ताका टायम लागता ताका एक वूड शो डेली आंदोलनां करप डेली हे अमान्य करता इफ यू आर ड्रॉइंग दॅट पॅरलल विथ पर्रीकर एक गजाल अमान्य करता की हस लोक कितें जप करून येनाशिल्ले बट एक आशिल्लें की मनोहर पर्रीकर किंवा भारतीय जनता पक्ष हांचे कडेन एक केडराचो सपोर्ट आशिल्लो जे केडर तांकां जाय तेन्ना एक संख्याबळ दाखोवपाक शकताले एक विजय आज विरोधका कडेन हे संख्याबळ दाखोवपा सारकें केडर आसा काय कितें तेंच्याकडे केडरूय ना आनी संख्याबळूय ना तयार जर करशी जाल्यार तेंचे कडेन आसा आनी विजय सारको मनीस तो युरी आसत ते अभ्यासू लोक हांकां फस्ट टायम राजकारणी म्हणून येना बेश्टे आमदार न्ही ते अडेचे आमदार न्ही तो विजय बी आहा पळय हे अभ्यासू लोक हेणी जर बरे विशय घेवन जर लोकांची जर समस्या मांडल्यो न्ही लोक तेज्या वांगडा येतले आनी हे आमी म्हणटा अशें की डेली हे करपाची गरज ना आतां म्हादेचें आंदोलन तेजें एक्चुअली खरें म्हणल्यार तें फेल जालें 1-2 फावटी हे केल्या उपरांत रेफरिंग टू मादय एजिटेशन वेन ही वॉज मेकिंग दिस स्टेटमेंट या ते सोडून दिवपाची गरज नाशिल्ली आनी आपलें काम चालूच दवरपाक जाय तुका एके रातीन स्टार्ट जावपाक मेळना पूण टायम येता तुजो सो म्हाका विजय समजून घेवपाक जाय पॉलिटिक्स पण पांडुरंग एक मनशा कडेन ते मादय इश्यू हे जावचो ना तो एकटोच मनशान कितलेय बोड केले म्हणून जावचे ना ते एक मास मुवमेंट जाल्यार यू आर सेइंग विजय ऑल्सो फीलिंग दॅट ही इज द lone warrior in the opposition space and other opposition parties are playing hide and seek with the ruling that's what it looks like no other म्हटला ते नाही तर सातूच जाणा आहात ते others कितें जालां प्रमोद सतली 3 काँग्रेसीचे आसात न्ही प्रत्येक जाण हायड अँड सीक खेळटा पळय अशें प्रत्येकाक दिसता म्हणजे काँग्रेसीक दिसता विजय हायड अँड सीक विजयाक दिसता काँग्रेस हायड अँड सीक
काँग्रेसीक दिसता आरजी हायड अँड सीक, म्हणजे प्रत्येकाक एकामेकाचेर विश्वास ना आणि होच खरो प्रॉब्लेम जाला. तुमकांच जर तुमचेर विश्वास ना आसात जेम तेम बोटार मेजपी सात हय. तेतूनय विश्वास ना जाल्यार लोक कशे तुमचेर विश्वास ते एकठांय येयल्यार दवरतले? सो तुमकां पयलीं 7 जाणांक एकठांय येवचें पडटलें हय आणि मागीरूच तुम्ही लोकांचे अनरिस्पॉन्सिव्ह म्हणू शकतात. म्हणजे लोकांनी कितो कसो म्हणून रिस्पॉन्स आणि बीजेपी सारकें खबर आहा कोण उलयलो विजा तो कित्याक उलयलो खबर आहा तुमकां तेका थंय थंय ते सेटिंग आहा लोकांक खरें दिसता बीजेपी सांगता ते खरें दिसता. ही सध्या दुर्दैवाची ना, पण परिस्थिती आहा. एक गजाल कशी 1200 सांग नाजाल्यार 1500. तू एक बरो मुद्दो काढलो की तुम्ही जेन्ना एकमेका कडेन आपालिपा करतात मागीर तेन्ना लोकांनी सामको येवन तुमकां प्रचंड प्रतिसाद दिवचो अशी अपेक्षा दवरप कितली बरोबर हो म्हाका दिसता मुद्दो आसाच. एकूच तितून भितर हें आसा की विजयाचे कंप्लीट फोकस इज ऑन द काँग्रेस हय and he feels that Congress is not standing up to that mark where he Yeah, where you are expecting a principal opposition party to perform.